विसवा उपरांत तुमकां येवकार. 6वें अखिल भारतीय मराठी गझल संमेलन शेनवाराच्यान गोंय कला अकादमीत सुरू जातलें. 2 दीस चलपी ह्या संमेलनात गझल मुशायरा, परिसंवाद आनी हेर कार्यावळी जातल्यो. शेनवारच्यान कला अकादमीत जावपी गझल संमेलनाची तयारी पुराय जाल्या. संमेलनाचे आयोजक भीमराव पांचाळेन ह्या विशीं माहिती दिली. कोंकणी भाशेंत गझल आसा ही खूब बरी गजाल अशें पांचाळे म्हणटा. 2 दिसांचे हे गझल संमेलन कला अकादमीत जातले. कोकणी भाषेमध्ये गझल गायलाही जाऊ लागली आणि तेव्हा इतका आनंद झाला की आपल्या भाषेतून दुसऱ्या भाषेमध्ये गझल गेली आणि तिथे रुजते. मराठी भाषेतून हा इतिहास आहे की मराठी भाषेतून बोलीभाषांमध्ये सुद्धा गझल गेली. आपला मंच, आपलं व्यासपीठ आपण निर्माण करायला हवं. जर इतर व्यासपीठं गझलला सामावून घेत नसतील, नाकारतच असतील, तर आपलं व्यासपीठ आपण निर्माण केलं पाहिजे. आपल्या गझलकारांना हक्काचं एक पीठ मिळालं पाहिजे, हक्काचं स्थान असलं पाहिजे. यासाठी सगळे इतर प्रयत्न करून झाल्यावर संमेलन सुरू केलं. भीमराव पांचाळेन पत्रकारांक एक गझल म्हणून दाखयली. महागाईने पिचलेल्या ना, महागाईने पिचलेल्या ना, होळी काय दिवाळी काय, गरिबाच्या लग्नाला नवरी गोरी काय, काळी काय, गोरी काय, काळी काय. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबरांकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबरांकार सुशांत पळ. आतां पळोवया खेळा मळावेल्यो खबरो. गोंयचो अंडर 25 क्रिकेट पंगड चेन्नईच्या PS राममोहन दक्षिण विभागीय टुर्नामेंटाच्या तयारीक लागला. 19 तारखेसान हो टुर्नामेंट सुरू जातलो. तातूंत 6 पंगड वांटो घेतले. कोच विवेक कोळंबकार सध्या पंगडात घेवपा सारकेल्या 27 खेळगड्यांची तयारी पळयता. हे फावट गोंयचो पंगड बरी कामगिरी करतलो असो विश्वास तो उक्तायता. पोरू गोंयान हे टुर्नामेंटांतल्यो सगळ्यो मॅची खाल्ल्यो. पर्वरी गोवा क्रिकेट अकादमीत सध्या नेटान क्रिकेट प्रॅक्टीस चालू आसा. सगळे तरणाटे खेळगडे बरो खेळ करून कोच विवेक कोळंबकाराचेर प्रभाव घालपाचो यत्न करतना दिसताले. We have 27 as probables for under 25. That includes under 19 and 2 guys from under 16 and under 22. So 3 days we had nets for those guys, and then we are playing practice matches because I feel that's the best way to prepare for any tournament. So we have been playing. We have played 2 matches till now, and today is the last match, and then most probably tomorrow we'll select the team for the tournament. Could you give us a few details of last year, how Goa performed in the tournament, if you have an idea of how they performed last year, and how you plan to counter that based on last year's performance? See, as far as I know, I feel the performance of Goa was not that encouraging, but I don't want to stress on that because this is a new season, and I feel most of the players are new and fresh, and everybody looks in good touch. So hopefully we'll do better this time. Okay. A few youngsters or newcomers that you feel could be players to watch out for? Yeah, from under 16 there's Snehal Kautankar and Lakshay Garg. Both are very promising, and that is why I have kept them in this camp so that they can groom with these guys. Now since we are playing with most of the Ranji Trophy players, so they'll get the best idea how to go about it in the higher league. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खेळा खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. बाबू ब्रदर्स क्रिकेट टुर्नामेंटाच्या सेमीफायनलीचे पंगड थारल्यात. शुक्रारा जाल्ल्या क्वॉर्टर फायनलींतल्यान रॉयल चॅलेंजर्स मडगांव आनी इकबाल 11 सेमीफायनलींत पावले. पयले क्वॉर्टर फायनलींत रॉयल चॅलेंजर्सान सह्याद्रीक 5 विकेटींनी मारले, जाल्यार दुसऱ्या मॅचींत इकबाल 11 बाबू ब्रदर्साक 3 विकेटींनी मारले. मडगांवचे रॉयल चॅलेंजर्स आनी कुळेच्या सह्याद्री पंगडा मदीं पयली क्वॉर्टर फायनल जाली. कुरू बावलो जिखून सह्याद्रीन पयली बॅटिंग केली. 20 ओव्हरींनी सगळे गडी वगडावन 144 रन्स काडले. विशाल धारगळकारान सगळ्यांत चड म्हणल्यार 47 रन्स काडले. सय्यद शेखान 44 रन्स काडले. अक्षय कोरडेन 18 रन्स दिवन 4 विकेटी घेतल्यो. अजय पाटील आनी आकिब शेखान दर एकी 2 विकेटी काडल्यो. रॉयल चॅलेंजर्सान पद्दतशीर खेळ केलो. नागेंद्र पाटलान 55 रन्स काडले. दामोदर लोटलेकारान 35 रन्स काडले. नाबाद रावन 24 रन्स काडपी रजय शेख मॅन ऑफ द मॅच थारलो.
विशाल धारगळकारान 18 रन्स दिवन 2 विकेटी काडल्यो. 5 विकेटी सांबाळून रॉयल चॅलेंजर्सान ही मॅच जिखली. दुसरी क्वार्टर फायनल बाबू ब्रदर्स आणि इक्बाल 11 पंगडा मदीं जाली. बाबू ब्रदर्सान 19 ओव्हर 1 बॉलांनी सगळ्यो विकेटी दिवन 124 रन्स काडले. राजेश घोडगेन 25 जाल्यार नरेश पार्सेकारान 22 रन्स काडले. बादल सिंगान 16 रन्स दिवन 4 विकेटी काडल्यो. अलोक देशपांडेन 45 रन्स काडले. बादल सिंग मॅन ऑफ द मॅच थारलो. इक्बाल 11 पंगड 3 विकेटींनी जिखलो. Good looking shot, finds the gap and finds the boundary. Once again the ball finds the gap, the ball is racing away. Back to back boundary from Nagendra Patel. मडगांवच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस आणि खबराकार समीर भट. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.